दिव्यवाणी 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 Argan do Calçamian Jesus, o grab do Calçamian Jesus. Jesus Cristo dei moga chbow benino tunka sarwanka, swartecha nialaka, swagata suswagata. Aicha disa au tumcha mukara. Paskacha जागरणाची पवित्र रात अंदो सुमार 9 वाजपां आसात. ही सगळीं वाचपां हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेतां कित्याक सबार जाणांक ही वाचपा विशयांत माहीत आसना आनी थोडे फावटी गोवळी कारणाक लागून आमी सगळीं वाचूंक वचना. जावं पुरो गरजेची तीन पोरण्या सोल्ल्याची तशेंच नव्या सोल्ल्याचें वाचप आमी वाचता. पूण आयच्या दिसा हांव एक अवकाश तुमकां कर दिता कित्याक कितें ह्या रातीची विशेशता न्ही जावन ही आमच्या सोडवणेची रात, सोडवणेची चरित्रेची रात म्हूण येता. हर एक वाचपां एक विशेष उजवाड फांकायतात. त्या खातीर वाचपां आनी ताचें अंतर्गिती वाचून आमी ताच्या विशयान नियाळ करया. हाचें पयलें वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. अवस्वर 1 ओळ 1 तावन अवस्वर 2 ओळ 2 पर्यंत. Genesis chapter 1 verses 1 to chapter 2 verse 2. देवान कशें रचण केलें ताच्या विशयान आमी आयकुया. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सागराचेर अंकार बरो नासलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें. देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांतल्यान विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हणून नांव दिलें. सांज जाली सकाळ आयली हो पयलो दीस. देवान म्हळें उदक 2 वांटे करूंक उदका मदें एक अंतराळ जावं आनी तशेंच जालें. देवान अंतराळ केलें आनी अंतराळा सकयलें उदक अंतराळा वयल्या उदकांतावन विंगड केलें. देवान अंतराळाक आकाश म्हूण नांव दिलें. सांज जाली सकाळ आयली हो दुसरो दीस. देवान म्हळें आकाशा पोंदलें उदक एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी धरण दिसूं आनी तशेंच जालें. देवान सुके धरणीक भुमी आनी उदकाच्या राशीक दर्यो म्हूण नांव दिलें आनी देवाक तें बरें दिसलें. देवान म्हळें भुमी वनस्पती उत्पन्न करूं. सर्व जिनसांची बी दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळाचें रूख उत्पन्न जावं आनी तशेंच जालें. भुमीन वनस्पती उत्पन्न केली. सर्व जिनसांची बी दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख जाले. देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली सकाळ आयली हो तिसरो दीस. देवान म्हळें दिसातावन रात वेगळी करूंक आकाशाचेर दिवे जावं. काळ दीस आनी वर्सां दाखोवंक ते उपकारूं. पृथ्वीक उजवाड दिवंक आकाशाचेर ते दिवे आसूं आनी तशेंच जालें. देवान 2 ओड दिवे रचले. व्हडलो दिवो दीस चलोवंक आनी धाकटो दिवो रात चलोवंक आनी नखेत्रांय ताणें रचलीं. पृथ्वीक उजवाड दिवंक दीस आनी रात चलोवंक आनी काळोखांतल्यान उजवाड वेगळो करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घाली आनी देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली सकाळ आयली हो चवथो दीस. देवान म्हळें उदक प्राणयांनी बरो आनी सुकणीं भुमी वयर अंतराळार उबूं आनी तशेंच जालें. देवान सर जिनसाचे व्हड व्हड माशे आनी उदकान हिंडांनी भोंवतले प्राणी रचले आनी सर जिनसाची पाकाट्यांची सुकणीं रचलीं. देवाक तें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें वाडा आनी सडा, दर्याच्या उदकान भरा आनी सुकणीं पृथ्वीचेर उदांड सोडूं. सांज जाली सकाळ आयली हो 5वो दीस. देवान म्हळें पृथ्वीचेर सर जिनसाचे प्राणी उत्पन्न जावं. जनवरां, जीवदळी आनी रानवट मनजाती. देवान सर्व जिनसांच्यो रानवट मनजाती, जनवरां आनी जीवदळी रचल्यो.
देवाक तें बरें दिसलें आनी देवान म्हळें आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर्व रानवट मनजातीचेर आनी धरणीर सरतल्या सर्व जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलोवंक. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचलीं. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतेल्या सर्व मनजातीचेर अधिकार चलाया. आनी देवान म्हळें आपले सगळे पृथ्वी वयली सर बी दितली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर रोकू तुमच्या काना खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर रानवट मनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतल्या जीवदाळींक, जिवाचो वास आसलेल्या सर प्राणयांक सर जिन्साचे तण आनी झाडां काना खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी तांची नटवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणें हातीक घेतिल्लें काम संपयलें. आपलें सगळें काम संपयतच 7व्या दिसा ताणें विश्व घेतलो. मगच्या भाव भयणीनो, आमी पळयता रचनेच्या विशयांत आयच्या पयल्या वाचप. म्हळ्यार हे रचने वयर नियंत्रण देवाक आसा. देव रचणार जावन आसा आनी त्या रचणाऱ्याची भुरगीं आमी जावन आसा. कितें आमकां जाय तें सगळें देवान रचून आमकां दिलां. आनी ह्या रचनेक पळयतना आमी रचणाराक वरणोवंक जाय. रचनेची न्ही, रचणाराची सेवा करूंक जाय आनी रचणाराच्या आदेशा प्रमाणे आमी जिवंक जाय आनी सगळी महिमा आमी रचणाराक दिवंक जाय. तर आयचें हें रचनेचें विवरण आयकल्ली आमी आमच्या देवाक अर्घ दिवया, ओगलाप दिवया, आमकांच ताका समर्पण जिवया. हाचे अंतर्गत श्लोक किर्तन 104. धाड तुज्या आत्म्यात सर्वेस्परा आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. महिमेन आनी वैभवान भरलोलो, प्रकाश भरीत मंतान न्हेसलोलो. पृथ्वी तुवें तिच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडल्याय. ससनाच्या ससनाक ती थीर घट केल्याय. मानता बरी दर्यान तिका पांगोवन धरल्या. तिचे पर्वत दोंगर उदकान बुडोवन आसात. फालक्यांनी जरी तूं पुटश्यो करताय. गुड्या दोंगरा मदल्यान त्यो वळायताय. तांच्या बोगलेन मळबां वयलीं सुकणीं आपल्या गोंठेर बांदतात. रुखाच्या कांद्यांचेर बसून गायन करतात. तुज्या उसल्या निवासा तावन गुड्या दोंगराचेर पावस तूं वताय. तुज्या मळबाच्या देण्यान भुमी ददोशी जाता. गोरू वासरांक 5वें तण तूं उत्पन्न करताय. आपलो ग्रास काडच्याक मनशाक तूं बेळें दिताय. कितली विविध तुजीं कृत्यां सर्वेस्परा. जाणवायेन सर वस्तू तुवें केल्याय. पृथ्वी सगळी तुज्या रचनांनी भरल्या. सर्वेस्पराक नावाड आत्म्या म्हज्या. मगच्या भाव भयणीनो, हें किर्तन आमकां सांगता देवाक आमी नावाडी जाय, देवाची आमी स्तुती करी जाय, देवाक आमी महिमा दी जाय. कित्याक ताची कृत्यां विशेश जावन आसात, विचित्र जावन आसात, विस्मी जावन आसात आनी ताचें नांव आमी वर्णूंक आसा. म्हणजे त्या देवाक साक्ष जावन आमी ह्या संवसारांत जिवंक आसा. दुसरें वाचप आमी आयकुया. उत्पत्ती पुस्तकांतलें आवास्वर 22 वर्सेस 1 to 18, 1-18. हें वाचप आमकां कितें दिता की म्हळ्यार अब्राहमान भेटयलोलो यज्ञ. तुमकां कळीत आसा हें घडीत कशें अब्राहमाक भुरगीं आसनातलीं. हागारा तावन इश्मायल जल्मता. ताच्या उपरांत देव सांगता तुका हांवें संतत दिवची. सारा तावन जल्मलो भुरगो इसाक.
इसाक जल्मले उपरांत हागाराक आनी साराक मध्ये झगडे जाता आनी हागाराक घरांत दांड सोडता. आतां देव अब्रामा कडेन विचारता, तुज्या एकल्याच पुता तूं म्हाका बली भेटय. ताजो भावार्थ परीक्षा जाता. त्या खातीर आमी ह्या परीक्षेन कशें जैतेवन जायजे म्हणलो उजवाड हें वाचप आमकां फांकयता. त्या दिसांनी देवान अब्राहामाची परीक्षा केली. ताणें ताका उलो केलो, अब्राहामान जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसां. देवान म्हळें, घे तुज्या पुताक, तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इसाकाक आनी वोस मोरिया गांवाक. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका तसो याज्ञ भेटय. दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें अब्राहाम उठलो आनी ताणें आपल्याक गाडू आयतें केलें. आपल्या दोगां साकरांक आनी इसाकाक ताणें आपणा संगी घेतले. होम बली भेटोवंक लांकूड ताणें पडलें आनी देवान दाखयल्ले सुवातेक तो भायर सरून गेलो. तिसऱ्या दिसा अब्राहामान आपले दोळे उबारले आनी ती सुवात पयस तावन ताणें पळयली. तेन्ना अब्राहामान आपल्या साकरांक सांगलें, गाडवा सांगता तुमी हांगा रावा. हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमचे शिपाटी येता. अब्राहामान होम बली भेटोवंक लांकूड घेतलें आनी तें इसाकाच्या कांदार दिलें. आपल्या हातांत उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगी सांगाता मुखार समकाले. मुखार वेता आसतना इसाकान आपल्या बापाय अब्राहामाक उलो केलो, बापा कितें पुता? ताणें विचारलें. इसाकान म्हळें, आबळे उजो आनी लांकूड हांगा आसात, पूण होम बली भेटोवंक शेळी खंय आसा? अब्राहामान जाप दिली, होम बलयेक शेळी देवूच पळयतलो. आनी ते दोगी सांगाता मुखार समकाले. अशें ते देवान दाखयल्ले सुवातेक येवन पावले. थंय अब्राहामान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडलें. आपल्या पुताक इसाकाक ताणें बांदलो आनी वेदीचेर लांकडा वयर दवरलो. उपरांत अब्राहामान आपल्या पुताक जीवशी मारूंक हातान सुरी घेतली. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार तावन उलो मारून म्हळें, अब्राहाम, अब्राहाम. ताणें जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसां. दुतान म्हळें, भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. तूं देवाक भियेतय म्हणून आतां म्हाका समजलें. कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. थोड अब्राहामान आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताच्या फाटल्यान एका झिलकुटांत शिंगां शिरकोवन हांसलोलो एक बोकरो ताणें देखलो. अब्राहामान वचून त्या बोकऱ्याक धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताची होम बली भेटयली. अब्राहामान त्या जाग्याक याह्वे इरे म्हूण नांव दिलें. देखून आज पर्यंत अशें म्हणटात, दोंगरार सर्वेस्पर आपणाक पळोवंक दिता. सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार तावन दुसऱ्या फावटी अब्राहामाक उलो करून म्हळें, म्हज्याच नांवान हांव सापोत दितां अशें उलयता सर्वेस्पर. तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. आनी मळबा वयल्या नखेत्रां परी आनी दर्याच्या वेळार आसलेल्या रेवे परी तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुज्या संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. अब्राहाम आशिर्वादाचो बापूय. देवान ताका आशिर्वाद दिलें, ताचे द्वारे आमी आशिर्वादीत जाल्या. अब्राहाम भावार्थाच्या परिक्षेन जैतेवंत जालो. पुताक बली भेटोवंक व्हरता आसतना दुबावंक ना. आनी आमी पळयता देव ताका मेसवता आनी थंय एका झिलकुटान शिरकल्ली शेळी मेळटा. हाजो अर्थ कितें? नव्या सल्ल्यान त्या झिलकुटान म्हळ्यार कांट्याचो मुकोट सांगशिल्लो जेजू देवूच शेळी तयार करता, देवूच आमकां आशिर्वाद करता. त्या खातीर मोगाचे भाव भयणीनो, आज आमच्या भुरग्यांक बली भेटोवंक म्हळ्यार कितें? देवाक भेटोवंक आमी तयार आसा. देवा थंय आसात की देवा तावन ती पयस आसात की? आमी आवय बापूय, आमची कुटुंबादारां, ह्या वडिलां आमी कशीं आसा म्हणून आज आमी नियाळी जय आनी अब्राहामा सारको भावार्थ आनी अब्राहामा बरी आमी जिवंक जाय जाल्यार कृपा आमी मागोवन घेजय. आनी हेच्या अंतर्गितांत किर्तन 16. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र.
म्हणजे जिणयेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हज्या उजव्याक आसा तर हांव केदींच आलसो ना. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो दोदोसकायेन माळटा, म्हजी कूड लेगून सवस्थकायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सांडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भोगताक कुसाडाय देखूंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे सद्रे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससण्याचें सुख. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, किर्ताना देवाची मजत मागूंक, देवा सांगात जियोंक आनी देव आमकां सांबाळून व्हरतलो म्हणली खात्री आमकां दिता. देखून आमी देवा सांगाता अब्राहामा बरें जियोंक आमकां आपोवणें दिता. आयचें तिसरें वाचप निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. वाचप कशें सुक्या दर्याच्या मदल्यान उतरूंक इस्रायलाची भुरगीं पयणाक लागलीं ताच्या विशयांत आनी देवाच्या वर्ते विस्मित विशयांत आमकां हांगा आयकूंक मेळटा. चीत दिवन आयकुया. निर्गमन ग्रंथ 14वा वसवर 15 तावन आवाजवर 15:1 पर्यंत. एक्झोडस चॅप्टर 14:15 टू एक्झोडस चॅप्टर 15:1. सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें, तूं म्हाका कित्याक बोग मारताय? इस्रायलितांक पयण फुडें व्हरूंक सांग आनी तुजी बेतकाटी उबार, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर. अशें इस्रायलितां दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलतलीं. आबळे हांव इजिप्त घराचें काळीज धरून करतलो आनी ते तुमची पाट धरून येतले आनी हांव फाराव्याचेर आनी ताच्या पौजेचेर, ताच्या रथांचेर आनी ताच्या घोडे सावाराचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो. जेन्ना फाराव्याक, ताच्या रथांक आनी ताच्या घोडे सावारांक म्हजी महिमा दाखयतलो, तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हणून इजिप्तकार वळखताले. इस्रायली ताचे पौजे मुखल्यान वेतलो. तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. तशेंच कुपाचो कांबोय मुखल्यान वेतलो. तो फाटल्यान येवन रावलो. अशें तो कांबो इजिप्तकारां आनी इस्रायलितां मदें आसलो. राती तो कुपाचो कांबो इजिप्तकारांचेर काळोख घालतलो आनी इस्रायलितांचेर उसवाड फांकयतलो. अशें रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सोरूंक जालें ना. मोइशेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सर्वेस्परान सगळी रात उदेंतीतावन एक वादळ धाडलें. अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जालें. इस्रायल परजा सुके धरणी वयल्यान दर्यांत भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी बरी उबें रावलें. इजिप्तकार तांची पाट धरून आयले. फाराव्याचे सर घोडे, ताचे रथ आनी ताचे घोडे सावार तांच्या फाटल्यान दर्यांत भितर सरले. फांत्या फारार सर्वेस्परान उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्यार तावन इजिप्तकारांचे पौजेचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां दुस्वाट आयले. तांच्या रथाची चक्रां ताणें रोबयली आनी तांकां फुडें वचूंक कश्ट मारले. तेन्ना इजिप्तकारांनी म्हळें, आमी इस्रायलितांतावन पळोवन धांवया, कित्याक सर्वेस्परस तांच्या पक्षान इजिप्तकारां विरोध झुजता. सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी उदक परतून इजिप्तकारांचेर, तांच्या रथांचेर आनी तांच्या घोडे सावारांचेर येवन पडटलें. मोइशेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सकाळ येताना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्याक फाटीं आयलो. पळोवन धांवतले इजिप्तकारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मदें झाडून उडयलें. उदक फाटीं आयलें आनी इस्रायलितांची पाट धरून दर्यान भितर सरले. फाराव्याचे रथ आनी ताचे सगळे पौजेचे घोडे सावार तातूंत बोडले. कोणूच एकलो वांसून उरलो ना. इस्रायल परजा दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान सोलून गेली. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी बरी उबें रावलें. त्या दिसा सर्वेस्परान इस्रायल परजेक इजिप्तकारांच्या हातांतली निवारली
आनी तांणी दर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयली. सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केल्ली कृत्यां इस्रायेलीतांनी देखली. लोकांक सर्वेस्पराची भिरांत दिसूंक लागली आनी तांणी सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या सेवका मोइशेचेर पातयेणी दवरली. तेन्ना मोइशेन आनी इस्रायेलीतांनी सर्वेस्पराक हें किर्तन गायलें. सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायतां, कित्याक महिमेवंताचें जैत गोड्याक आनी गोडे सावाराक उडयल्यात ताणें दर्यांत. म्हज्या भाव भयणीनो, हें सगळें वाचप आमकां देव कशें इस्रायल प्रजेक राखून व्हरता, देव कशें ताच्या दुस्मनांक देस वटयता म्हणल्या विशयांत हांगा उजवाड फांकयता. आमकां ह्या संवसारांत देव आमच्या सांगाता आसा. रोमाकारा बरयलें पत्र 8:31 सांगता, देव आमच्या पक्षाक आसतना आमकां विरोध रावचो कोण आसा. पयल्या जुवांक बरयलें पत्र 4:4 वळ सांगता, आमच्या भितर सत्मो ह्या संवसारांत छत्मे वरणी बळोवन जावन आसा, कित्याक देव आमच्या पक्षान आसा. त्या खातीर ही खात्री आमच्या थंय आसा जाय आनी देवा सांगात आमी जिये जाय. आनी हें वाचप आज आमकां बोड हाडून दी, घटाय हाडून दी, भावार्थान घट करून दी आनी देवा थंय भावार्थ दवरून जियोंक कृपा दिवन दी. अंतर्गीत निर्गमन 15 सर्वेस्पराची कीर्त गव्या महिमेवंत जैत ताणें जोडलां. एक्झोडस 15 हांव सर्वेस्पराची कीर्त गायता, कित्याक महिमेवंत जैत ताणें जोडलां. गोड्यांक आनी गोड्या सावारांक दर्यांत ताणें शेवटिल्यात. सर्वेस्परूस म्हजें बोडो आनी म्हजें त्राण, तो म्हजो तारको, तो म्हजो देव, ताका हांव वाखाणटां. म्हज्या बापायचो देव तो, ताका हांव नावाडटां. सर्वेस्पर एक झुजारी, वही सर्वेस्पर ताचें नांव. पाराव्याची रथां आनी ताची पोवस दर्यांत ताणें शेवटिली. घटमूट ताचे गोड्या सावार तांबड्या दर्यान ग्रासून मेले. दर्याच्या गुंडायांनी तांकां वेडो घालो. फातरांबरी ते तळा पर्यंत पावले. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा आपल्या पदवीन महिमेवान जाला. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्मनांक पाडाव करता. येवकार दिवन तुजे परजेक भितर घे. तुजे स्वंत पर्वतार तांकां तूं रोय. वय तेंस तें पवित्र स्नान, तेंस तें पवित्र स्थान सर्वेस्परा, तुज्याच हातांनी तुवें स्थापलेलें. थंय सर्वेस्पर राजवट चलयतलो ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्परचे कीर्त गव्या महिमेवंत जैत ताणें जोडलां. हो आवस्वर तुमी वाचतना निर्गमन 15 एक्झोडस 15 14व्या आवस्वरांत हांव आमी वाचून आयल्या आनी आज किर्तनी तें हांव नुसलिलां. ह्या गायन कशें देवान तांकां जैत दिलें आनी त्या जैतान ते देवाक नावाडटात. आमी आमच्या जिवितान जैत दिल्ल्या देवाक अर्गां दिवंक जाय. मोग शोनवायचें 4थें वाचप इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. आवस्वर 50:4 वळ 5-14. Isaiah 54 verses 5 to 14 is the fourth reading of the night vigil of Easter. हाजो सगळो सारांश कितें म्हळ्यार सरानांतल्या मोगान सर्वेस्परान तुज्या तारोकान तुजी दया केली. देवाचो मोग अगणित सरानांत असलो तो आमची दया करता. जेरुसलेमा तुजो रसनार तुजो पती, दळभराचो सर्वेस्पर ताचें नांव. इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सोडवंदार, ताका सगळे पृथ्वीचो देव म्हणटात. एके सोडलेले आनी कथीन बुडलेले पत्नी भाशेन सर्वेस्परान तुका आपयल्या. कोण तरी आपल्या तरणाटपणाचे पत्नीक सोडीत गाय म्हणटा तुजो देव. एक घडी बोरू हांवें तुका सांडली, पूण व्हडा मोगान हांव तुका परतून घेतां. क्रोधान भरोवन एक घडी बोरू हांवें म्हज्या मुखामोळ तुज्या मुखार लिपयलें, पूण सासणीक मोगान हांवें तुजी दया केली म्हणटा सर्वेस्पर तुजो सोडवंदार. हें म्हाका न्हंयेच्या दिसांनी घडलें तशें जावंक पावतलें. न्हंयेचें आवरू नव्यान संवसारार बुडती हाडची ना म्हणून शपथ घेवन हांवें बसायिल्लें. तेच परी हांव तुजेर परतून केदींच रागार जावचो ना आनी तुका दमकुचो ना म्हणून शपथ घेवन हांव आतां बसयतां. पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालूंक लागतीत,
पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना, म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना, अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पर. तूं निर्भागी वादळाक सांपडलेले, बुजवण नाकलेले, पळय हांव सुरम्याचेर तुजे फातर दवरतलो आनी नीलमणयांचेर तुजी बुन्याद घालतलो. हांव तुजी दुर्गां तांबड्या माणकाची बांदतलो आनी तुजे दरवटे सुर्यकांताचे आनी सगळ्यो तुज्यो वणटी आमोलीक रत्नांच्यो. सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची बर्ती तांकां भोगूंक मेळटली. नितीवनपणाच्या बुन्यादीचेर हांव तुका थीर करतलो. दोगदोडींत हांव तूं पयस आसतली, कसलेंच बें तुका आसचें ना. आकांता तावद तूं पयस आसतली, तो तुजे सरची येवचो ना. मगच्या भाव भयणीनो, हें वाचप आमकां भरोसो दिता आनी देवाचो विश्वासी मोगा विशयान सांगता आनी हें प्रवादान इसाया प्रवादी लोकांक करता. आज आमी विश्वासी रावया, सर्वेस्परा संगी समकोर आमी कालती जावया. हाचे अंतर्गीत किर्तन 30. आमी तुका वाकणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाकणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. म्हज्या दुस्मानांक म्हजेशी उल्लासूंक सोडलें नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटायलोय. फोंडाक वचूंक सोडिनासतना नव्यान म्हाका जीव दिलोय. आमी तुका वाकणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताची कीर्त गया. ताच्या पवित्र नांवाक अर्घां दिवन हरसिया. ताचो राग घडयेन निवता, पूण ताची दया जिवनभर बाळटा. सगळी रात जरी दुखांनी काडूंक पडली तरी फांत्यार काळजांत उल्लास देंवन येता. आमी तुका वाकणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्परा, म्हाका आयक आनी म्हजी काकूळट कर. म्हज्या कुमकेक ये सर्वेस्परा. रडण्या रुदानान काडटलो दीस, तुज्या आदारान आतां उडता नाचता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनू आसतलो सदां काळी. आमी तुका वाकणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हें किर्तन आमकां देवाक वाखाणूंक आनी देवान केल्ल्या उपकारांक उपकार आठोवंक आमकां आपोवणें दिता. आनी कितें जें आमच्या जिवितांत आसा तें देवाचें आशिर्वाद बेसांव जावन आसा. त्या खातीर आमी देवाक अर्घां दिवया. हाचें 5वें वाचप, 5th रिडींग, इसाया प्रवादी 50:5 वोल्टावन 11, इसाया 55, 1-11. तुम्ही ताण लागलेल्यानं उदकाशी येया, तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया. दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया. येया फारीक करिनासता दाका सोरो आनी दूद विकती घेया. पोशण दिना त्या वस्तूंचेर तुम्ही दुडू कित्याक करशितात. तुमकां ददोशी करिना त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक वगडायतात. सत्रेन म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पक्वाना खावन तुमी ददोशी जातल्यात. कान दिवन ऐका आनी म्हजेशी येया. ऐका आनी तुमी जियेतल्यात. हांवें दाविदाक बसयल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सस्नीक करार करतलो. पळय, लोकां पासून हांवें ताका साक्षी करून दवरला आनी राष्ट्रांचो फुडारी आनी अधिपती केला. तूं वळखनाय त्या राष्ट्रांक तूं आपयतलोय. तुका वळखना ती राष्ट्रां तुजेशी धांवून येतलीं. सर्वेस्परा, तुज्या देवाक लागून हें घडटलें, कित्याक इस्रायलाच्या पवित्र देवान तुका महिमेवन केला. सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. खोटो मनीस आपली वाट सांडू आनी नश्टो मनीस आपली चिंतना सोडू. सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराची फाटी येवं. आमच्या देवाशी तो येवं, कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर भोगसाणें. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर. जितले मळब पृथ्वेतावन वयर आसा तितल्यो म्हजो वांटो तुमच्या वांटा वयर आसात. आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर. कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबांत तावन पडटात, वंपियांक बी दिवंक आनी जेवतल्यांक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात, ती सुफोळ करतात, तातूंत किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय फाटी वचनात.
तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी फाटीं येना. मगार म्हजी कुशी पाळटा. जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. मातशे भाव भयणीनो, आनी एक बरोवसेचें वाचप आज आमी ह्या राती वाचता. देवा थंय आमी येजय, देवाची कृपा आनी देवाचे देणे धर्मार्थ, ताका पयशे नात. आनी त्या खातीर तो सांगता म्हणजे देवाचे साल्वासांव धर्मार्थ. आनी त्या विशयान आमकां सविवार ह्या वाचपांत आमी आयकोंक मेळटा. आनी आमचो वांटो आमी सांडी जाय, देवाच्या वाट्यानी आमी चलूं जाय. आमच्या चिंतपांनी न्ही, देवाच्या चिंतपांनी आमी चलोवंक आसा, देवाच्या चिंतपांनी आमी बरोवंक आसा. त्या खातीर ही सगळीं वाचपां आमकां देवाचें चिंतप कितें आनी देव कसो तो मोवाळ म्हणल्यार आमकां आयकोंक मेळटा. आनी देवाचें उतर कितलें सक्तेवंतकी, कशें तें बर्फ आनी पावस पडोवन धरती भिजोवन काण दितात, तशेंच देवाचें उतरय आमच्या जिवितांत जैत दिता. तर आमी देवाचें उतर वाचया, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेवया. हाचे अंतर्गत श्लोक इसाया प्रवादी 12वो आवास्वर. सोडवडेचे झरींतले संतोषान तुमी उदक काडटल्यात. अबळे देवूस म्हजो तारोको, ताका जर पातयेन म्हाका भिरांतूच ना. कित्याक सर्वेस्वर म्हजें बोड, तोसूं म्हज्या किर्तनाचें मोड, वयतोस म्हजो सोडवंदार. सोडवंदाराचे झरींतले संतोषान तुमी उदक काडटल्यात. सोडवणेचे झरींतले संतोषान उदक काडून मुखार सरा. सर्वेस्पराक गितां गाया, ताचें नांव हरसिया. सकट परसांत ताची विस्मितां कळीत करा. ताचें नांव श्रेश्ठ म्हणून परगट करा. सोडवणेचे झरींतले संतोषान तुमी उदक काडटल्यात. सर्वेस्पराक गितां गाया, कित्याक ताणें केल्यान महत् कार्यां. शेकान शेक पृथ्वीचेर ती कळीत करा, गाजया. सियोनाच्या निवासिनो आनंदाचे उल्हास सोडा, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरोच व्हरतो. सोडवंदाराचे झरींतले संतोषान तुमी उदक काडटल्यात. म्हणजे देव जिविताची झर जावन आसा. त्या जिविताच्या झरींत सुखी धाडना. त्या देवा थंय आमी जियेतना जिविताची झर ह्या ताचो आत्मो आमचे थंय काम करता. आनी हें सकड आज आमी वाचलेलें तें किर्तना बरी 800 इसाया प्रवाद्यांतलें आमी देवाची महिमा विस्मितां गावंक गाजोवंक आमकां आपोवणें दिता. हाचें सव्या वाचप 6th रिडींग बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आवास्वर 3 ओळ 9 तावन 15, 32 तावन 30 आनी 7, आवास्वर 4 ओळ 1 तावन 4. बुक ऑफ बारूक chapter 3 verses 9 to 15, 32 to 37 and chapter 4 verses 1 to 4. इस्रायला जिविताचे उपदेश आयक. आयक आनी जाणवाय शिक. इस्रायला तूं तुज्या दुस्मनाच्या देशांत कित्याक आसाय? तूं कित्याक विदेशांत मातोरो जालाय? मेल्ल्या सवे तूं कित्याक तुका अशुद्ध करताय? पाताळांत देंवन तेल्या मोदें कित्याक तुजी गणती जाता? तुवें जाणवायेची झर सांडल्याय. देवाच्या वाटेन तूं सोलू लोय जाल्यार तूं सदांकाल शांतीन वस्ती करतोय. जाणवाय खंय आसा, बोळ खंय आसा, समजणी खंय आसा म्हूण वळखून घे. हे बरी लांब आनी जिवीत खंय आसा, दोळ्याचो उजवाड आनी शांती खंय आसा म्हूण वळखून घे. जाणवायेचो जागो कोणें सोदून काडला? तिच्या भंडारांत कोण भितर सरला? तरी जो सगळ्यो वस्तू वळखता तो तिका वळखता. आपल्या गिन्यानान ताणें ती सोदून काडल्या. ताणें पृथ्वी ससनात थीर केल्या आनी ती 4 पांयांच्या मनजातींनी भरल्या. तो उजवाड धाडटा आनी तो वेता. तो उजवाडाक आपयता आनी तो तरतरून ताका आयकता. नेकेत्रां आपापल्या स्थानार संतोशान परजळटात. तो तांकां आपयता तेन्ना ती जाप दितात, आमी हांगा आसांव. आनी आपल्या रचणारा खातीर ती संतोशान परजळटात. ओस आमचो देव. ताचे लागीं एर कोणाकच सर करूंक जायना. ताणें जाणवायेचो सगळो मार्ग सोदून काडला आनी आपल्या सेवका जकोबाक, आपल्या मोगाळ पुता इस्रायलाक ताणें ती दिल्या. ती देवाच्या आदेशांचें पुस्तक, सदांकाल तकता तें धर्मशास्त्र. ती सांबाळटात ती जियेतली, पूण ती सांडटात ती मरतली. जकोबा पटये आनी तिका धर. तिच्या उजवाडाच्या परजळाशी सोदून वच. तुजी महिमा दुसऱ्याक दिनाका.
तुझे बाग परक्या लोकांक सोडून दिनाका. इस्रायला आमी सदैव कित्याक देवाक मानता तें आमकां उगडापें जालां. मुगोच्यो भाव भयणीनो, सर्वेस्पराच्या जाणवायेच्या वाटेन आमकां चलोवंक आज हें वाचप आपोवणें दिता. पास्क सर्वेस्पराचे जाणवायेची वाट, पुनर्जीवनपण जेजू सर्वेस्पराची जाणवायेची वाट. तर त्या वाटेन आमी चमकतना ह्या संवसारी राटावळ्यो संवसारी समस्या सक्कड फूड जातात आनी देव आमकां जैतेवन दिता. ती सर्गीशी गिन्यान आमकां मेळोव न्ही म्हणून आमी आज मागया. अंतर्गीत श्लोको सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. किर्तन 19. सर्वेस्पराची शिकवण भोव बरी, जिवाची ती घटाय. सर्वेस्पराचे नियमा मोती कुसवाड, नेणट्याची ती जाणवाय. सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्म्यो स्पश्ट, दोळ्यांचो उजवाड. सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. सर्वेस्पराची बेबिरांत भोव पवित्र, सदांच बाळटा ती. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र, ते सगळे नितीचे. सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. भांगारा प्रास आपोटू भांगारा प्रास मोनाक दादोसकायची. मोवां प्रास पळयेंतल्या मोवां प्रास चड गोडशे तुजे कायदे. सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. वय आज ते जुवंचो श्लोक तो 16 स्वर 69 आनी किर्तन 19 आमकां सर्वेस्परा थंय आमी कशे आशिर्वादीत जाता आनी सर्वेस्पर कसो विश्वास पात्र जावन आसा ताचे नियमां ती सक्कड आमकां ताच्या वाटेन समकोंक. म्हज्या भाव भयणीनो, 7वें वाचप आयचें एझेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें 6 स्वर 30 आनी 36. एझेकिएल. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता, इस्रायलाच्या घराण्याची मनशा आपल्या काश देशान वस्ती करतली. तेन्ना तांणी आपल्या सालीन आनी कर्तुवांनी तो बसटायलो. देखून हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो, कित्याक तांणी देशांत रगत वरायिल्लें आनी आपल्या मुर्ती वरवीं तो बसटायलो. हांवें तांकां राष्ट्रा मदें शिंपडायली आनी सगळ्या देशांनी ती दुसवटली. तांचे साली आनी कर्तुवा प्रमाणें हांवें तांची मनसुबी केली. पूण राष्ट्रा मदें ती आयली तेन्ना तांणी सगळे कडेन जंय ती आयली थंय म्हजें पवित्र नांव बसटायलें. अशें लोक तांचे विशीं म्हणूंक लागलो, ही सर्वेस्पराची पोरसां तरी तांणी आपलो देश सोडचो पडलो. पूण इस्रायलाच्या घराण्यान आपूण गेल्लें त्या राष्ट्रा मदें बसटायल्या त्या म्हज्या पवित्र नांवाचो म्हाका हुस्को आसलो. देखून इस्रायलाच्या घराण्याक सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाच्या घराण्या, हांव तुमचे कसो न्ही, बगार तुमी गेल्यांत त्या राष्ट्रा मदें तुमी बसटायल्लें त्या म्हज्या नांवा पासत करता. राष्ट्रा मदें बस्ट जाल्ले तें म्हजें नांव, तुमी तांचे मदें बसटायलेलें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलो. तुमचे विशीं हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर, हांव तुमकां राष्ट्रा मदलीं काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या काश देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमच्या कुडींतले फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणें चलशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. एझेकिएल प्रवादी बंदडेंत आसलेल्या त्या लोकांक ह्या बुरवोसो सांडलेल्या त्या लोकांक बुरवोसो दिता देवाच्या उतराद्वारी. आनी तो सांगता, तुमकां एक नवें काळीज, पत्राचें काळीज हांव काडटा, मांसाचें काळीज दिता, नवो आत्मो जावं पुरो आमी पळयता, पवित्रत्म्यान तुमकां भरतलो.
आनी अशें हांव तुमकां केदीस आत सोडचो ना आनी तुमचे जावन हांव पयस आसचो ना. अशें किर्तन 40:2 जशें मेरू वावते झरीक तान येता तशें म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक तान येता. केन्ना वचून देवाच्या सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळत. जशें मेरू वावते झरीक तान येता तशें म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. परबेच्या दाबाच्या वेळी लोकां जमे सवे मेळून संतोशाचे उल्हास सोडून किर्तनां गावून परिवार सवे देवाच्या मंदिराक हांव वचून आसलो. जशें मेरू वावते झरीक तान येता तशें म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. तुजो उजवाड आनी तुजें सत म्हाका पाठाय. तीच तुज्या पवित्र दोंगराक वाट व्हरूं आनी म्हाका तुज्या निवासाक व्हरून पावों. जशें मेरू वावते झरीक तान येता तशें म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. ते दुवा तुज्या वेदी मुखार हांव वेतां. म्हाका संतोश आनंदितेल्या देवा हुजीर रावता आनी विणे वाजोवन तुका वंदिता. जशें मेरू वावते झरीक तान येता तशें म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. आमचो आत्मो देवाक अत्रेगून आसा जय. आनी हे किर्तनकाराची सुत्रां आज ती आमची जावन दिसो ह्या सगळ्या पास्कांची ती वाचपां आमचो अत्रेग देवा खातीर सडय जाय. देवा सांगात आमी जिये जय. आनी तशें जशें मेरू वावते झरीक तान येता तशें म्हजो आत्मो देवाकच अत्रेगून जिये जय. हाचें मिसाचें वाचप हाच्या उपरांत तुमी हांगा हालेलुया गायतात आनी मिसाचें वाचप जावन आसा सा पावलून रोमा घरा बरयल्ल्या पत्रांतल्या वाचप. आवाजवर सो ओल्ड 3:11 रोमन चॅप्टर 6 वर्सेस 3 to 11. बाबा भयणीनो, क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळच्या खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें तवळो ताच्या मोरनान ती एकवट जावच्या खातीर आमी स्नान घेतलें हें तुमी नेणात. तशें आसता बापाच्या महिमे बरीत सत्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितान चलच्या खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मोरिफात आमकां क्रिस्त सवे निके पिल्यांत आनी ताच्या मोरनांत वांटेली केल्यांत. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवे एक जावन आमी मोरू जाल्यार ताच्या जिवंतपणांत आमी भागीदार जातेल्या. फातकी कुडीचो नाश करच्या खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावच्या खातीर आमचे आदले सैम क्रिस्त सांगात आमी कुरसायला म्हूण आमी जाणाव. कित्याक मेल्ल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बंदपासांतलो सुटता. आमी क्रिस्त सांगात मेल्याव जाल्यार तशेंच क्रिस्त सवे जीव की पावतेल्याव म्हणून आमी सतमानताव. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला तो परत्यान मोरना म्हूण आमी जाणाव. मोरनाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान तशेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासो जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्त जेजूच्या एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हणून समजून घेयात. अशें किर्तन 118 श्लोक आलेलुया आलेलुया आलेलुया. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. तर इस्रायल ताका वाकोणून म्हणून ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलां ताच्या उजव्या हातान महत्कार्यां चलयल्यांत. हांव मोरसो ना, हांव जिवांत रावतलो आनी सर्वेस्पराचें अद्भुत कार्यां वर्णितलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बनपेनी नाका म्हणून उडयलोलो फातर जालो बनपाचो मोल्या फातर. आपले सर्वेस्पराचें काम हें पळोवन आमी ताटाक जाता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आयचो वांजलाचें वाचप मार्क 16:1-7. साबात काबार जातास मरी मागदलेनान जाकोबाच्या आवयन मरियेन आनी सलोमेन वचून जेजूची कूड मागच्याका सुगंध तेला मोलाक घेतली. नाहीतर भोव फांत्यार भायर सरन सूर्य उदेतना समाधीसरशी येवन पावली.
एकामेका म्हणटली समाधीच्या बागलाची शिळा आमकां कोण पाटी लोळोवन दीत. येवन पळयतना फातर पाटी लोळयलो ताणें देखलो. जावं की तो फातर भोव व्हड आसलो. समाधी भितर सरतस धवो दोगलो न्हेसलेलो एकलो तरणाटो उजवे कुशीन बसून आसलेलो तांकां दिसलो आनी ती आंकां आणली. पूण तो तांचे लागीं म्हणलो, भियेनाकात. कुर्सायिल्ल्या नाजरेतकार जेजू तुमी सोदतात म्हणून हांव जाणा. ताका जिवार तुटयला तो हांगा ना. अळे ही ती ताका दवरलेली सुवात. तुमी आतां वसा आनी ताच्या शिसांक अशें सांगा, तो तुमच्या फुडें गलिलियाक वेतलो आनी ताणें तुमकां सांगले प्रमाणे तुमी ताका थंय देखतल्यात. जेजू क्रिस्त ती मोगाच्या भाव भयणीनो, ही णव वाचपां आमी आयकली. पोरण्या सोल्याची 7, नव्या सोल्याची 2 आनी सालवासावाचें येवजण, सालवासावाचें मिसांव देवान कशें तें एक येवजण केल्या गे म्हणल्यार सो ग्लान्स म्हणटा, पक्षी नोटा म्हणटा आमी, आमकां हांगा मेळटा. म्हळ्यार ही सगळी रात आमकां जावं पावता आमच्या सुडकेची, सोडवणेची. त्या खातीर आज आमचो भावार्थ घटसाय जाय. सबार पावटी आमी देवाचें उतर वासिना, हें प्रवादपण आमी नियाळना. खंय थंय हांगा सांगलें आमी समजता आनी आमी थोडे पावटी देवा तो पवित्र सभेतावन पयस वेता. त्या खातीर हेची वाचपां आमकां उजवाड फांका येतात. आज राती आमी गायता विशेष जावन तें मेणाची वात धरण देवाचे कृपे खातीर आमी गायता. देवाची कृपा आनी तो उजवाड, ओ उजवाड संवसाराचो जेजूस उजवाड. मग भाव भयणीनो, गुड फ्रायडे म्हणजे त्या पवित्र शुक्रारा आमचो भावार्थ अखेर जायना. थंय अखेर जाल्यार ट्रॅजेडी दुरंत आमचो भावार्थ जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत परत आशिर्वादीत जाता आनी पुनर्जीवनपणाच्या कृपेन आमी जियेता. जेजूची सगळी ती चरित्र तुमी पळयल्यार जेजू आयलो ह्या संवसारांत पातकातांव सुटका दिवच्याक. आज आमकां पयल्या वाचपांत बारी सुबीत रितीन आमी आयकता. आमी सांगचें जाल्यार हेचें पयलें वाचप सारांश ह्या सगळें आमी कितें वाचलें पोरण्या सोल्ल्यांत आनी जेजूचे तो वांचेल जेजू जुवान जाल्लो थंय पळयल्यार हें वाचप पळय. हांव त्या वाचपाचेर तुमकां इल्ली नियाळ दिवंक आशेता. क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळच्या खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें तवळ. ताच्या मोरनांत एकवट जावच्या खातीर आमी स्नान घेतलें. पवित्र स्नानांत आमी आमच्या सैबाच्या पातकाक मेल्याव अंतरल्याव. तशें आसता बापाच्या महिमे बरी सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यान तो जिवांत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलच्या खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मोरिफात आमकां क्रिस्त सवे निके पिल्यात. पळय, पवित्र स्नानान बावतिस्मांत आमकां निके पिल्यात आनी ताच्या मोरनांत वांटेली केल्यांत ऑलरेडी आमी आमच्या पातकी सैमांक थंय मेल्याव. जेजू थंय जेजूच्या कृपे वरवीं आमी आशिर्वादीत जाल्याव. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवे एक जावन आमी मोरू जाल्यार ताच्या जिवनपणान आमी भागीदार जातेल्याव. ताचें जिवनपण म्हळ्यार त्या उदका वरवीं आमकां मेळ्ळेलें तें बावतिस्म, ती मागणी थंय आमच्या पातकाच्या सैमाक आमी मेल्याव. नवें सैम आमकां क्रिस्त हांव आमी जावं पावल्याव. म्हणजे ताच्या पुनर्जीवनपणाच्या कृपेंत आमी भरल्याव. पातकी कुडीचो नाश करच्या खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावच्या खातीर. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीन आमी पातकाचे गुलाम जावचे नाका. हे सगळे करेजमान 40 दीस नियाळ केलो, कुमसार जालें, सुटावे आमी. आज हे फेस्त आचरण करच्या वक्ता आमी कितें करी जाय? आमचे पातक शाश्वत साडी जाय. त्या पातका फाटल्यान आमी परत वचूंक नजो. आमचे आदले सैब क्रिस्त सांगता आमी कुरसायला म्हूण आमी जाणाव. आदले सैब पातकी सैब ते सक्कड कुरसायला. आज तावन जेजू थंय नवी जाल्याव. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातक्याच्या बांद पासून सुटता. त्या खातीर आमच्या सैमाच्या पाताक थंय जेजू थंय आमी तें पुरलां. थंय तो आमकां रेजरेक्टेड म्हळ्यार तो जिवान जाल्ली कृपा आमकां ह्या साक्रामेंता द्वारे मेळ्ळ्या आनी त्या साक्रामेंताच्या कृपेंत आमी आसाव. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांद पासून सोडता. आमी क्रिस्त सांगता मेल्याव जाल्यार तशेंच क्रिस्त सवे जियो की पावतेल्या म्हूण आमी सत मानता. क्रिस्त मेल्ल्यान तो जिवान जाला. पळया, हे पावलाची एक मनवरिके कन्विक्शन, ह्या खात्री तो जिवान जाला.
तो परत्यान मोराना म्हणून आमी जाणाव. पण जिजू थंय आसली आमी मोराना. क्रिस्त मोराना. क्रिस्त देव जावन आसा. देवा सोपूत आमकां सोडवणदार जावन आसा. मोरनाक ताच्या वयर ह्या फुडाक कसलीच पदवी ना. जिजू सांगता जिवोवच्या आमच्या वयरी मोरनाक पदवी ना. त्या खातीर आमची पिडा शिडा अहंकार बनपस बंदोड ताणे वयले. आज आमी त्याच्या पवित्रपणाच्या पवित्र त्या पुनर्जीवनाच्या कृपेन आमी मरोवंक जाय. मोरनाक ताच्या वयर ह्या फुडाक कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातका कसलोच अधिकार ना. आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. तर आमी क्रिस्त थंय आसली आमची जिणी क्रिस्ता खातीर जियेवया. क्रिस्त सांगत समकोवया. ह्या संवसाराच्या फाटल्यान उलोवण्या फाटल्यान वंदोवण्या फाटल्यान कामातुऱ्या फाटल्यान आमी धांवचे नाका. ओडण्या फाटल्यान धांवचे नाका. क्रिस्त थंय आमी जियेवया. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. हर एक क्रिस्तांव तो देवा पासत जियेता. क्रिस्ताक साक्ष जाता. तशेंच तुमी पातकाक मेले आता आनी क्रिस्त जेजूच्या एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हणून समजून घेया. क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत थ्रू हिम विथ हिम इन हिम ताच्या मरिफात ताच्या मुखांत ताच्या तावन ताच्या थंय आमी एक जावन आसा. देवा खातीर आमी जियेता. तर देवा खातीर जिवोवचें म्हळ्यार पुनर्जीवनपणाचें जिवीत. आज कशें मार्क आपणाच्या वांचलांत जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचें घडीत घालता आनी आमकां सांगता. कित्याक थंय सांगलेलें तें उतर पळया. भियेनाकात कुर्सायिल्ल्या नाजारेत गार जेजूक तुमी सोदतात म्हूण हांव जाणा. ताका जिवाक उठयला. तो हांगा ना. आनी तुमी वसा आनी तुमच्या भावांक तुमी सांगा. आज वी आर सेंट फोर्थ टू विटनेस. पुनर्जीवनपणाचें फेस्त आमी करून बसचे न्ही. 40 दिसांनी कितें केल्लें सोडून परत धरचें न्ही. बगार आंगात हांव एक नवें जिवीत आमी आरंभ करता. आमच्या जिवितांत स्वनियंत्रण सुस्निकाय आमकां मेळटा. आमी आनी एकले भरवोसो दिता. ल्हाना भाव भावडा मध्ये सेवा करता. जेजू सांगलें म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. त्या खातीर पुनर्जीवनपणाची सकत मेळ्ळेलें शीस पवित्रत्म्यान भरलें सुवार्थ प्रकट करूंक गेलें. जेजूक तें साक्ष जालें आनी तें साक्षेचें वासापत आयचे पयलें वासाप. तर मोगाचे भाव भयणीनो, आज देवान सगळें रचलें. अब्राहमाच्या भावार्थ बरी आमचो भावार्थ घट जावन दी. देवान कशी इस्रायल परजे मयशे बरी चलयल्या. आज जेजू ताज्यो कुडी आनी ताच्या रक्ता मरिफात आमकां चलयते आसा. युकरिस्ताद्वारे चलयते आसा. सगळे पवित्र सभे खातीर आमी मागया. हे पवित्र सभेचें उणेपण जेजू कळीत आसा. अस्कत काय तो भोगसून दी. आमकां हर एकल्यांक आमच्या पापाक आमच्या कार्डिनल आर्चबिस्प बिस्प आदारे बिस्प याजक दियोकोनो प्रोविन्शियल सुपिरियर जनरल तांकां मेळिल्ले ते विशेष देणे आनी सगळे आमचे रिलिजियस भाव भावडां सेमिनरी शिकची आनी जी कोण ताचो पाटलाव करतात जावं पुरो लायक जावन पाटलाव विशेष बाबांक सुवार्थेच्या मिसावांत आसात. मिशनरी जावन आसात. रिट्रीट मंदिरां रिट्रीट सेंटरां कावन्सिलिंग सेंटरां दुवारी सुवार्थ प्रगट करते आसा. तांचेरय आशिर्वाद देवान येवन दी. ह्या संवसाराचेर देवाचो आशिर्वाद विशेष म्हणून उसवाड देवान येवन दी. कोरोना तसलो काळोखो, या भ्रष्टाचार तो काळोखो, या मतांधपणाचो काळोखो, या कम्युनलिझम भयोत्पादनाचो काळोखो निष्क्रिय जावन दी. 750 करोड लोक पवित्रत्म्यान भरोवन दी. सगळे 7 कॉन्टिनेंट्स आमी म्हणटा 7 भूखंडगळे 7 कॉन्टिनेंट्स जेच्या रक्तान दोन नितळ जावन दीत. बायबल आमकां सांगता. आमी पळयलें सुमयेच्या कश्टाच्या आयतारा ताळयांच्या आयतारा थंय कशें तांणी प्राचोदन करतात आनी आमकां निजोन प्रेरण जायचें. प्राचोदन केल्ल्या वरवीं तांणी सांगलें बाराबासाक सोडली. बाराबासाचें चिंतप आमच्या थंय न्ही. क्रिस्तचें चिंतप, क्रिस्तचो मनोभाव आमी आमचे थंय घेवंक जाय. आज हे फेस्त आचरण करतना आमचें जिवीत पयल्याचें जिविता बरी न्ही. आमचें पातकी जिवीत वायटाचें जिवीत सांडून नव्या भरवशेचें जिवीत सकारात्मक रितीन आमी स्पंदन करून उलोवन एकामेका आदार जावंक आमकां प्रेरण जावं दी. जेजूचें पुनर्जीवन म्हणजे कृपा आमच्या रक्त काणांनी शिरांनी हाडांनी संदांनी देवन येवं दी. विशेष बापान जी कोण हांतुरणार आसात, ज्या कोणाक ह्या पास्काच्या मिसाक वचोंक जायना, ज्या गांवांत कोरोना संकश्ट आसा, ज्या गांवांत धार्मीक बंदड्यो आसात, जेजू या रेजरेक्शन या पुनर्जीवनाच्या फेस्ताद्वारे संवसाराचे विशेष आशिर्वाद तातूंय 750 करोड लोकांचेर पिडेस्तांचेर निराश्रितां निर्गतिकां अनाथां विधव्यो विधुरां
आस्पत्रेचे जीवन मरणामध्ये जशी व्हेंटिलेटरची क्वारंटाईन जावन आसची व्हॉट्सअप ईमेल फेसबुकाचेर आमचे लागीं मागोवंक सांगलेली सगळा दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलांत हांगा संदेश घालून या ते मेसेज घालून मागोवंक सांगलेली आनी आमी दिल्ल्यो रेत्यो येशू स्पर्श पंगडान मागोवंक सांगलेली सगळ्यांक जेजू तुका समर्पण दिता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हर एक अंकर बंदपस बंदड्यो पिड्या शिड्या फोटी फोडो मतांतले पण सोडणो सोदी जेजूच्या अमूल्य रगत तुमच्या रक्त काणांनी शिरांनी हाडांनी सनांनी देवो येवं दी 38 वर्सां तळेलगे आसलेलो कापुडलो जेजू मेल्ल्या लासाराक जीव दिलो जेजू कुरड्या दोळे थोड्या पांय मोन्या गुलो मेऱ्याक आई कोंच्यो बरी केल्ल्या जेजूच्या सत्तेवत बडवत महिमेवत नांवांत तुमचे वयर आशिर्वादांनी जैत लाभोव दी rebuke the blocks, bondages, curses, disturbances, satanic powers to go out from this world, Lord. Bless us, heal us, fill us with your glory. तुझे सत्तेवत बुडवत महिमेवत नांवान तूं आमकां बरो आनी जी कोण मागतात अपराधी आसात जैलांत तांकां परिवर्तन दी निरापराध्यांक सुटका दी वैजांचेर नर्सांचेर आशिर्वाद घाल ह्या भलायकेच्या कार्यकर्त्यांचेर आशिर्वाद घाल प्रोफेसर टिचर्सांचेर आशिर्वाद घाल फौजेचेर सोल्जर्स आनी पुलीस पीपल तांचेर आशिर्वाद घाल लॉयरांचेर जडजेचेर आशिर्वाद घाल MP MLAंचेर आशिर्वाद घाल सगळो संवसार राय राणी सर्वाधिकारी अध्यक्ष प्रधानमंत्री गव्हर्नर मुख्यमंत्री खंयचोय एक पदवी आसा खंयचेय एक काम सार्वजनीक जावन तांकां मेळना ते आशिर्वादी जावं दी आसलेल्यो NGOंचेर आशिर्वाद घाल जेजू कितले कडेन कश्ट आसात ब्लॉक आसात आमी कडचे सगळे मिसांव आमचे DSS शिवमोगा आमच्या कर्नाटका सौद DSS सगळ्यो संवसार सगळे भारत गांव सगळो संवसार आशिर्वाद जावं दी खंय सुवार्थ उक्ती जावना थंय नव्यो वाटो तूं उक्त्यो कर मिसांवांचेर दाड तूं पयस कर आनी तुजो पवित्र आत्मो त्या जाग्यांनी काम करूं दी आमचे तो पयस आसले पंगड बावबावडा ही सगळो आमी एक जावन दिता हर एक मिडिया जेजूची सुवार्थ परगट करून उक्ते जावन दिता आमचे दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलाक तुवें आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर अर्घ दिता आसतना ह्या चॅनलाद्वारे हजार लाखांनी लोकांक तुवें आपडलाय जेजू तुजे सेवकाद्वारे गेले ते एका वर्सा तावन तुवें म्हाका सकत दिलाय तुज्या पवित्र आत्म्यान बरोवन हांगा सुवार्थ परगट करून म्हाका आपोवणें दिल्ल्या खातीर अर्घ दिता आनी म्हजे खातीर वावर केल्ल्या मागच्या आनी हाच्या फाटल्यान वावर करच्या तांत्रीक वर्गांत तांचे सगळ्यांचेर आशिर्वाद घाल जेजू आमच्या टिमाचेर विशेष बाबान आशिर्वाद घाल जेजू जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां जैत जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका touch them Lord heal them Lord fill them with your glory grace and anointing with your power of your resurrection जेजूच्या नांवान हांव आशिर्वाद दिता जेजूच्या नांवान कुरडे पडोवन दीत तोटे सोलून दीत बेरे आयकून दीत मने उलोवन दीत जे आणले जावं पुरो पांगड्या जावन आसात उठोवन सोलून दीत आरमारन बेड्डार आसात व्हीलचॅरार आसात आस्पत्रेन जीवन मरणामध्ये झुजतात देवाची खूब पदे वळोवन दी touch them Lord anoint them Lord heal them Lord जेजूच्या नांवान तुमकां जैत जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका सर पदवेदार देव बाप आनी पोतू आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं बाप फ्रँकलिन सोजू शिवमोगा DSS तुमकां सर्वांक एक संतोष बरयत उसवाडा बरयत फास्कांचें फेस्त हांव मागतां म्हज्या तर्फेन म्हणजे विरगज हिरियूर स्वर्ग स्वीकृत्या आसूम सावमायचे विरगज म्हणजे DSS तर्फेन आमच्या गोवड्याच्या तर्फेन तशेंच म्हाका मिसावान पाठिंबो दिल्ल्या हर एक व्यक्तीच्या तर्फेन म्हणजे येशू स्पर्शा पंगडा तर्फेन टिके जॉर्ज विलियम मंजुळा डेविड सत्या सगळ्या आमच्या टिमाच्या तर्फेन आमकां पाठिंबो दिवच्या तर्फेन तुमकां दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलाच्या तर्फेन तुमकां सर्वांक एक संतोष भरीत आशिर्वादाचें फास्काचें फेस्त wish you a blessed and happy Easter. May God bless you. Amen. दिव्यवाणी